कर्नाटक म्हादय व्हरपाक वेगवेगळे उपद्व्याप करता आनी हे वटेन गोंय सुशेगाद. WRD मंत्री कारवायेक प्रवाह ऑथॉरिटी कडेन बोट दाखयता. गोंय खंय जॉयंट इन्स्पेक्शन मागतले. कोर्टाचो अपमान म्हूण याचिका घालतले. सांगपाचें म्हणजे आमी सादारण अशें 15 दिसांनी 20 दिसांनी आमची मदीं चर्चा वता आमी करतात आमी पळयल्लें आसा आनी त्यानुसार मागीर तांचेर एक्शन आमी डायरेक्टली घेवंक शकना. पण आमी प्रवाह कमिटी जी जाल्ली आसा ज्या प्रवाह कमिटी कडेन आतां हो सगळो कारभार सोंपयल्लो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान. सो प्रवाह कमिटीक आमी आजच किंवा काल एखाद केलं जाल्यार किंवा आज ते कंप्लेन वतली आनी वी वील अगेन इन्सिस्ट ऑन जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणटा आमी. प्रवाह कमिटी जी आसा ताणें जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें अशें प्रकारचें इन्सिस्टन्स जे आसा तें करतात आमी. शिवाय वेगवेगळ्या फोरमाचे इवन कोर्टाची कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जे आसा पळय सुप्रीम कोर्ट ते सुद्दां आमी परत पिटिशन घालतात. सो हें आतां तुमी इमिडिएट तांकां कळयल्लें आसा की हें करपाक इन्स्पेक्शन करपाक कमिटीक आज आयच्या बाय बिफोर 6 लेटर वतले 6 मिनिट लेटर वयतले आनी काम स्टॉप करपाक लागून कितें एक्शन घेतलें म्हणल्यार काम स्टॉप करपा संबंधी जे आसा पळय तें एक तरी आमी कोर्टात वचून स्टे विथ अशी पळोवची पडटली किंवा प्रवाह कमिटी आसा पळय ते कमिटीन जाता तितली इमिजिएटली ताजेर एक्शन घेवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.